नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। ESG कडेन फकत इफ्फीच्यो साधन सुविधा उबारपाचे अधिकारच, इफ्फीचो ताबो घेवपाचे ESGचे सपन भंगले। इफ्फी सचिवालय करतले इफ्फीचे आयोजन, शाहरुख खानाचे अजून थाराना। म्हाका कोणेय फुडाकार घेवन मुख्यमंत्री करपाची गरज ना, हांव समर्थ आसा, चर्चिलाची गर्जना। 16 आमदारांच्या तेक्याचे पत्र आपले कडेन आसा असो दावो। गोयच्या हेर पक्षातले उमेदवार राष्ट्रवादी कडेन मागतात तिकेट, राष्ट्रवादीन पयलेच फावट केले मान्य। वेंचणुकेत उमेदवार आयात करचे नात, राष्ट्रवादीची घोषणा। मुंबई उच्च न्यायालयाक जाली 150 वर्सां पुराय, जाल्यार आकांतवादाच्यो केसी थारावीक वेळा भितर निकालान काडपाचो राज्यपालांचो सल्लो। आनी खेळा मळार स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आनी डॉन बॉस्कोन दवरला एका दिसाचो फुटबॉल महोत्सव। 14 नोव्हेंबराक जातलो पणजे 12 वर्सां सकयल्या भुरग्यांचो फुटबॉल महोत्सव। आता खबरो विस्तारान। इफ्फीचो पुराय ताबो आपले कडेन घेवपाचे ESGचे सपन भंगला। गोंय मनरिजवण संस्थेन फकत इफ्फीच्यो साधन सुविधा पळोवचे अशें केंद्रान कळीत केला। इतलेंच न्हय तर चित्रपट महोत्सव संचालनालयाकय इफ्फींतल्यान कुशीक काडला। इफ्फी खातीर खासा सचिवालय स्थापन केला, ते पुराय इफ्फी आयोजीत करतले। दुसरे वटेन शाहरुख खान उक्तावणाक येतलो काय हाचेर अजून वाद आसा। 2004 सालांत गोंय मनरिजवण संस्था स्थापन जाल्ली। इफ्फीच्या आयोजना खातीर नोडल एजन्सी म्हूण ही संस्था नेमिल्ली। गोंय राज्याचे आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेले मनरिजवण केंद्रांत रुपांतर करपाक धोरण थारावचे अशें ह्या संस्थेक सांगिल्लें। मात उपरांत ESGन इफ्फीचें पुराय वेवस्थापन आपल्या हातांत घेवपाचो हावेस दवरलो। ह्या दिकेन तांणी अधिकारीय नेमपाक चालू केले। मात आतां तांचें काम मुळाव्यो सुविधा उबारप आनी शॉर्ट फिल्मांची सर्त आयोजीत करप इतल्या पुरतेंच मर्यादीत केला। We are providing the content while ESG will be providing the infrastructure. They are handling the short film corner and anything to do with short films and the competition section. Nobody's role has been, my role has not been limited on the infrastructure. See, do you say that the role of right hand is limited by the left hand? Or will you say the left hand is limited by the right hand? No, they are complementary to each other. They complement each other. So nobody's role is taken away in any form. Red carpet is being handled jointly. Jointly it will be done. A small committee will be formed together and they will be working on that. केंद्र सरकारान नेमिल्ल्या फिल्म निर्मात्यांच्या समितीन खूबशे बदल सुचयल्यात। तातूंतली एक सुचोवणी म्हणल्यार चित्रपट महोत्सव संचालनालयाक इफ्फी कडच्यान कुशीक काडप। ताका लागून इफ्फी सचिवालय स्थापन केला आनी ते स्वतंत्र विभाग कशें काम करतले। And it is truly a visionary decision that has been taken to delink the festival from DFF and bring it independently under a separate umbrella. It will be the prime focus of that special purpose vehicle will be to organize IFFI round the year. So you are now director of IFFI? Yes. You are now director yes, of IFFI. इफ्फी लोकांक चड आवडचो म्हूण कांपालार फिल्माचे खासा फिल्मींग दवरला। ह्या वर्साचो कंट्री फोकस अमेरिकेचेर आसतलो। मात शाहरुख खान उक्तावणाक येतलो काय ना हाचेर कोफुसांव आसा। कांय दिसां पयलीं तो येतलो अशें थारिल्लें, मात आतां परत सगळें गडबडलां। पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कानोळकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ।
कोणेय फुडाकार घेवन आपल्याक मुख्यमंत्री करपाची गरज ना, आपूण स्वता समर्थ आसा अशी गर्जना चर्चिल आलेमावान केल्या. आपले कडेन 16 आमदारांचे तेंक्याचे पत्र आसा असो दावोय तांणी केला. मिना खणींचेर पयलीं गोंयकारांनी मशिनां चलोवपाक घेवची, मागीर जाय जाल्यार भायल्यान हाडची असो मुद्दोय चर्चिलान घेतिल्ले पत्रकार बसकेन मांडलो. भौशीक बांदकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव म्हणटा ताका मुख्यमंत्री जावपाक 16 आमदारांचो तेंको आसा. ताचे कडेन ताचें पत्रय आसा. आपलो राजकीय फुडार थारोवपाक आपल्याक खंयच्याच विश्वचीत राणेची गरज ना अशी गर्जनाय चर्चिलान केली. म्हाका तरी सीएम जावपा जाय तूं एक म्हज्या आनी 2 वर्सां सुद्दां जावपा जालें 16 सिग्नेचर आहाय म्हजे आमदाराचे कोण दाखयलें न्हय. म्हाका सीएम जावपा जाल्यार म्हाका विश्वास दितान म्हाका कोणें डिप्युटी सीएम करपा नाका. हांव आज पासून सीएमाचेर बरो आशिल्लो पूण फाल्यां तरी सीएमाचें कितें प्रॉब्लेम चलता हायकमांड तरी सांगता सीएमाक बाबा तूं देव. आय हॅव नो एनी ऑप्शन्स. अखिल गोंय मीन मशिनरी धनी संघटनेन आपल्यो समस्या घेवन चर्चिराक मेळ्ळे. आमी रिक्वेस्ट करता आमचे हायकोर्ट ऑर्डर येयल्ले प्रमाणे शार रिपोर्ट येयल्ल्या प्रमाणे सुप्रीम कोर्टान नोटीस धाडल्या प्रमाणे इतली मायन बंद जाल्या तर आमची मशिनां तूं तिंगाल आनी रिक्वेस्ट कर जे तुमी गरजेक लागून भायल मशीन हाडली ताका तेंगेले गांवांत वचपाक आनी आमकां हें बिजनस जे तेमी एक अपील दिल्ल्या प्रमाणे आशिल्ल्या प्रमाणे आय थिंक दे आर रायट बिकॉज तो मायनींग पळय ओर काडटा तो आमचे गोंयचे मातयेचेर काडटा. गोंयकारांचे मशिनरीक गोंयांतल्या मिना खणीचेर पयलीं कामाक घेवचे अशी मागणी तांणी केल्या. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार समीर भट. गोंयच्या हेर पक्षांतल्या उमेदवारांनी येता त्या विधानसभा वेंचणुके खातीर राष्ट्रवादी कडेन तिकेट मागल्या हें राष्ट्रवादीन पयलेच फावट मान्य केलां. मात असल्या उमेदवारांक तिकेट दिवप काय ना हें अजून पासून थारिल्लें ना. 2009च्या लोकसभा वेंचणुके भशेन हे वेंचणुकेन उमेदवार आयात करचे नात हेवूय राष्ट्रवादीन स्पश्ट केलां. राष्ट्रवादी पक्ष म्हणटा काँग्रेसी कडेन 6 सिटांची युती हो तांचो हक्क. मात गोंयांत तांच्या पक्षाचें काम बऱ्यापैकी वाडिल्ल्यान राष्ट्रवादीन 12 सिटो मागल्यात. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण काँग्रेसींतल्या कांय फुडाऱ्यांनी राष्ट्रवादी कडेन येता त्या विधानसभा वेंचणुके खातीर तिकिटी मागल्यात. हेर पक्षांतल्यान राष्ट्रवादी पक्षा भितर येवपाक इत्सूक कांय उमेदवारां कडेन उलोवणी जाल्यात मात तिकीट दिवपा संबंदान नक्की कांयच थारिल्लें ना अशें राष्ट्रवादीची गोंय प्रभारी भारती चव्हाणान सांगलां. Is it fact that your party wanted to hire some of the candidates from the other parties, that is from the Congress party, right from the Banavli, the Kepe, the Bicholi, Mandre? We cannot say exactly that because that is not the decision yet. Yeah. That is not the decision yet. But some talks are going on. Talks always go on. Well, last time we saw a unique experiment in the Lok Sabha election where a candidate was reported from the Congress. Do you see this kind of formula? No, not at all. 2009त लोकसभा वेंचणुके खातीर देशप्रभूक काँग्रेसींतल्यान राष्ट्रवादींत आयात केल्लो. हे फावट अशें कांयच करचे नात अशें राष्ट्रवादीन सांगलां. डिसेंबराचे मदीं राष्ट्रवादी आनी काँग्रेसीच्या युतीचेर निमणो निर्णय जातलो. युती जावंक ना जाल्यार 40 मतदारसंघांनी उमेदवार उबे करपाची राष्ट्रवादीची तयारी आसा. काँग्रेसीन हाडिल्ले मध्यान रात अधिवेशनाच्या प्रस्तावाचो निमणो निर्णय तांणी सभापतीचेर सोडला. राष्ट्रवादीच्या गोंयच्या अध्यक्षाच्या मता प्रमाण सभापती सांगसर भायल्या कोणाकच अधिवेशनात उलोवपाक दिवंक जायना. पण पयलीं पळोवंक जाय ते हावजान ते संबोधीत करूंक मेळटा जाल्यार हावज विल हॅव इट्स ओन रूल. इट इज नॉट दॅट आउटसायडर विल बी अलाउड टू एंटर दिस साइड एंड गिव द स्पीच unless speaker allows. I don't know that. This is what is the rule I am telling you. Rules of the house will not permit any outsider to come inside and talk. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कानोळकार आणि चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.